आयतार 1 ऑक्टोबर बाळका जेजूचे बागयोन तेरेझीन दबाजीक परब। मुखेल वड सगळ्यांहून व्हड कोण? नियाळाक आधार। सगळीं आवय बापूय आपल्या भुरग्यांक एक व्हड महान मनीस करूंक आवडेतात। देखून ल्हानूच आसतना भुरग्यांक बरें शिक्षण दिवंक वावुरतात। व्हड व्हड शाळेंत व कॉलेजींत घालून ह्या जाग्यांचेर म्युझिक, स्विमींग, ट्युशन्स, ट्रेनिंग दितात आनी तांच्या पावलांनी चलूंक शिकयतात। पूण स्वर्गा राज्यांत पावोवची वाट चलूंक आनी जेजूचे शेगुणांनी वाडूंक कोणूच आपल्या भुरग्यां लागीं गजाल करिनात। आयच्या शुभ वर्तमानांत शीस जेजूक विचारतात, स्वर्गा राज्यांत सगळ्यांहून व्हड कोण? जेजू तांकां सरळ जबाब दिता, धाकट्या भुरग्या परी तुमी जायनात आनी तुमचें मन बदलिनात जाल्यार तुमकां स्वर्गा राज्यांत वांटो ना। इसायास प्रवादी म्हणटा, सर्वेस्पर येता देखून खुशालकायेन मुरगोटात, सूख संतोष भोगात, तो आमकां सगळें बरें तें दितलो। बागयोन पावलो म्हणटा, आमकां संवसाराच्या वस्तूंचो हुस्को, तशेंच घोवाक आपल्या बायलेचो, बायलेक आपल्या घोवाचो। आपूण कशीं एकामेकाक मानवतलीं हें पडलेलें आसा। वेळ लागीं पावला देखून सुम्यांक आमी कशीं मानवतलीं तें पळोवंक गरज। केन्ना तरी आमी स्वर्गा राज्याचेर नियाळ करता? कसले उपाय आमच्यांनी जिविताचे चालीक लावूं येतात? घरांत देवाचें उतर, तेर्स आनी मागणें, वेळार घरांत भितर सरप, सांगाता जेवप आनी एकामेका लागीं उलोवन वेळ दिवप, एकामेकाक बोगसूंक, मांडून घेवंक आनी दुबळ्या गरजेवंतांची आनी शेजाऱ्याची सेवा चाकरी। म्हजो ताराव सर्गी राज्याचेर दोळे लावन ल्हान जावन एकामेकाची सेवा करून जिवंक वावुरतली।